मेडिकल आणि पदवी वा पदव्युत्तर शिक्षण प्रवेशा खातीर भारतीय वैजकी शिक्षण मंडळान घेतिल्ली NEET प्रवेश परीक्षा सुप्रीम कोर्टान रद्द थारायल्या। NEET वेल्यान इतलो तेंप देशभरांतल्यो मेडिकल कॉलेजी तशेंच गोवा मेडिकल कॉलेजींत एडमिशना वेल्यान आशिल्लें कोफुसांव सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाक लागून मिटलां। मेडिकल कॉलेजांनी आतां नित्या भशेनूच आनी राज्य पावड्यार जावपी प्रवेश परीक्षां प्रमाण एडमिशनां जातलीं। मेडिकल आणि डेंटल पदवी आणि पदव्युत्तर डिग्री खातीर राज्य पावंड्यार प्रवेश परीक्षा वा MBBS निकाला प्रमाण एडमिशनां मेळटालीं। पूण भारतीय वैजकी मंडळान देशभरांतले वैजकी कॉलेजांनी एडमिशनां घेवपा खातीर राष्ट्रीय पात्रताय प्रवेश परीक्षा म्हळ्यार NEET लागू केली। कांय खाजगी वैजकी आणि डेंटल कॉलेजांनी भारतीय वैजकी मंडळाचे हे पद्दतीक सुप्रीम कोर्टांत आव्हान दिल्लें। बिरेस्तारा ताचो निकाल लागलो। भारतीय वैजकी मंडळाक खाजगी वा सरकारी मेडिकल कॉलेजा खातीर अशी प्रवेश परीक्षा घेवपाचो अधिकार ना अशें सुप्रीम कोर्टान म्हळां। गोंयचे मेडिकल आनी डेंटल कॉलेजींत राज्य पावंड्यावयले परीक्षे प्रमाण एडमिशनां दिवपाची पद्दत आसा। पूण MCIन NEET लागू केल्या उपरांत सरकारान नित्याचे आनी NEET अशे दोनूय पद्दतीचे पास जाल्ल्या भुरग्यांक MBBS आनी MD कोर्साक एडमिशनाचें मेरिट लिस्ट केल्लें। एडमिशना खातीर कावन्सिलिंगूय सुरू केल्लें। मात सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला प्रमाण हातूंतले खंयचेय एक लिस्ट लागू जातलें अशें गोंय सरकारान हायकोर्टांत स्पश्ट केल्लें। गोंयचे हायकोर्टान सुप्रीम कोर्टाचो निकाल लागा मेरेन केसीचो निकाल राखून दवरिल्लो। सुप्रीम कोर्टान केसीचेर निकाल लायिल्ल्यान आतां गोंयचे मेडिकल आनी डेंटलाचे एडमिशनाचो मार्ग मेकळो जातलो। येता ते सोमारा ही याचिका चड करून हायकोर्टांत निर्णायक सुनावणेक येवंक शकतली। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया। पणजे बाजारांत बिरेस्तारान नुस्तेकारां मदीं बरेंच पेटलें। बाजारा भायले नुस्तेकारांनी भितर बसचें अशें बाजारांत बसपी नुस्तेकार मागतात, पूण भायर बसपी नुस्तेकारांक तें मान्य ना। भितर बसपी नुस्तेकारांनी बुधवारा तांकां 5,000 रुपयांची फायन मारली अशी कागाळ भायर बसपी नुस्तेकारांनी पणजे महापौरा कडेन केली, पूण तांचे कडेन ताची रिसीट ना। महापौर दोनूय गटांक शुक्रारा आपोवन निर्णय घेतलो। तुम्ही होलसेल करता न्हू, होलसेलूच करा, वांटो घालून विकपाचो ना। ती रोडार वांटे घालून विकूंक सोदता, पूण आमकां तें नाका। तुका वांटे घालून विकपाचें आहा जाल्यार तूं भितर यो, मार्केटान यो, जागो आहा, तुका जागो दिता, तरी ती मानून घेवपाक तयार ना। ती म्हणटा कितें आपणाक रोडूच जाय। 5,000 आमी फायन मारता न्हू, जाल्यार कोणाचें मारला? रेसीट खंय आहा? फाल्यां म्हणटली तुमी आमकां 50,000 फायन मारला आनी आमकां पोल्युशन वता म्हणटली। रस्त्यार विकपाचें ना, भितर यो, सोल्युशन काबार सगलें। भितरले लोकांचे लिडर आनी 2 भायले लोकांचे लिडर फाल्यां ते आमकां येवन मेळटले। आमी दोगांयचे तेंचे आयकून घेतले आनी फायनल डिसिजन आमी घेतले। एलिगेशन जाला पळय तेजे वयर कितें जालें? ती एलिगेशन म्हणटा आमी घेवंक ना पयशे म्हणटा, वर्बल एलिगेशन। ते समज दुसरी पार्टी आमकां लेटर दिता जाल्यार ते लेटर पुलिसीक वयतले। हळडोणेचो बंद शेळेलो। 2 म्हयने थंय लायट सारकी ना म्हूण बंदाचो उलो मारिल्लो। लायटीचे नित्याचे कटकटीन हळडणकार तिडकल्यात। बिरेस्तारा हळडोणे बंद थारायिल्ल्यान सरकारान मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्स घालो। बंदाची शिटकावणी दितल्यांक नोशीशी धाडून म्हापशेच्या पुलिसांनी आपोवन व्हेले। ताचेर लोक आनीक चाळवले। लायटीचो प्रस्न 8-10 दिसां भितर सोडोवपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान फाटल्या शुक्रारा दिल्लें। इंजिनियर म्हणटा 6 म्हयने तरी लागतले। हळडणकारांक मात सध्या लायटूय ना आनी बंदूय ना। फाटले 2 म्हयने जाले हळडोण्या लायट आपालिपा खेळटा, ताका लागून हळडोणकार तिडकल्यात। वीज खात्याचे अभियंत्याक घेराव घालून तांणी जाप विचारून पळयली, पूण ताचो लायटीचेर कांयच परिणाम दिसना। निमणे ताणें हळडोण्या बंद दवरपाचें थारायलें। बिरेस्तारा हळडोणे बंदाचो उलो तांणी मारिल्लो, मात बिरेस्तारा हळडोणे बाजारान सगळ्याक सरकारान पुलीस फोर्स घालो। लोकांचे सगळे वेव्हार काम धंदे नित्या भशेन चलताले। बंदाचो उलो मारतले आनीकच चाळवले। A silent morcha just to bring to the notice of the electricity department our woes, our problems, but this is being suppressed by the use of force. We see a big police force with so many vans and jeeps. This is not required. We are peaceful people. Aldonkars are very peaceful. काल रात्री वो म्हाका अंडर सेक्शन 149 नोटीस धाडला थ्रू पुलीस बाय द पॉलिटिशियन्स। आमी पळय सरकार काँग्रेस सरकार करप्ट आनी बरो न्ही म्हूण BJP पळय हाडून घालो। कांयच BJP सरकार आमकां हें लिसांव शिकोवंक लागलो। आमीच निवडून हाडलेले, आयज आमचेरूच अहले सेक्शन्स आनी अहले नोटीस धाडून आमकां हे धमकायतात।
हळदणकारांक लायट सारकी येना हें मुख्यमंत्र्याकय खबर आसा. 8 ते 10 दिसां भितर हो प्रस्न सोडोवपाचें उतर ताणें हळदणकारांक फाटल्या शुक्रारा दिल्लें. मात वीज खात्याचो इंजिनियर म्हणटा परिस्थिती जाग्यार येता म्हणल्यार 6 म्हयने तरी जाय. Even though the mistake may be of the previous regime, I owe an apology and I will see that in next 8-10 days things are back to normal. This will take at least 6 months time because this estimate has to be framed, it has to be according to sanction from the government, then funds has to be made available. हळदणेचो बिरेस्ताराचो बंद पुलिसांचे नेटार शेळलो. हळदणकारांक मात सध्या लायट ना आनी बंदय करूंक मेळना. रिपोर्टर श्याम सुंदर फट्टे, प्रुडंटा खातीर. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.